आमच्या कुटुंबातले आयज सात जाल्ले आसात। तुमची शामान शापाय, तुमचे आवय बापूय, तुमची कडेन भुरगीं सोपून गेल्यात, ती कडेन आयज तांची आयज व्हडली परब सर्गेच्या राज्यांत आयज व्हडलें जेवण आसलेलें। ते पासून मुखार बाबा पिढीन आयज हो व्हडलो दीस देखून आयज आमचे पवित्र सभा 3 कन्यो करून आमकां आपयता। पयले सुवातेर देवाक दिनवासूंक, कित्याक ते आयज सांजांक पावल्यात। दुसरे सुवातेर आमी तांकां आयज मागूंक लावूंक आमच्या पासत जे संवसारांत आजून जिवी आसात, ही संवसारीक पयलो करतात, वाट चलतात आमच्या जिविता पासत आयज देवा लागीं मागूंक आयज आमी तांकां आयज सांगूंक जाय। आनी तिसरे सुवातेर मकाळ बाबा कडेन आयज तांची आमी देख दिवून ह्या संवसारांत आमची पावलां मारूंक आयज आमी सगळ्या भक्तांची परब करता। आमची पवित्र सभा आयज खुशाल बरीच जाता, कित्याक थोडे वांगडी आमचे स्वर्गा राज्यांत पावले, संवसारांतली वाट चल्ली म्हणटूच। थोडे आमचे पुर्गोतरीन आपली नितळकाय करीत आसात आनी आयज जेन्ना आमी परब करता सगळे भागवत आमकां उर्बा दिता संवसारांत बरे भाशेन जिवंक, देवाचे कृपेन जिवंक आनी एकामेकाक जाय तें बरें करून जिवंक। ते इतले संतोशवरीत आताय आमकांय ही वाट चलून दिसता। ही सगळी संवसारांतली वाट जावन आसा, सेवे चाकरीची वाट, कुश्टांची वाट, अशी दारवटांतल्यान भितर सरून